आता दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चंदीगडा भशेन गोयच्या एअरपोर्टांचेर सोरो मेळटलो. तशी दुरुस्ती गोंय सरकारान एक्सायज कायद्यांत केल्या, एक्सायज नेमात केल्या. तेंच्यांनी ते दुरुस्ती करता आसतना एअरपोर्टाचेर सोरो विकपाक जे पयलीं अलावड नासले ते आतां अलाव केला. तितून आनी दुरुस्ती आसा त्यो अश्यो, जर गोंयान सोरो विकपाचे रिटेल शॉप रिटेल विकपाक जर लायसन्स जाय जाल्यार ताका एक तर एप्लिकंटाचे पेरंट्स ऑर एप्लिकंट स्वता 25 वर्सांचे रेजिडेंट तेजे कडेन आसपाक जाय, रेजिडेंट ऑफ गोवा आसपाक जाय अशें रूल आसलो. मात एअरपोर्टाचेर हो रूल रिलॅक्स केला. हो रूल 25 वर्सांचो रेजिडेंट आसपाचो रूल एअरपोर्टाचे एरियेन लागपाचो ना. तेजे उपरांत वेगवेगळे टायमिंग्स असले रिटेल शॉपांक वा बार्रांक. बार्रां 9 ते 11 चलोवंक मेळटाली, सोरो विकपाक मेळटालो. रिटेल शॉपांक 9 पर्यंत मेळटाले. मागीर एक्सटेंड करतलो जाल्यार फूल दिसाची फूल 100% फी एडिशनल भरची पडटाली. पण हांगासर तेंच्यांनी एअरपोर्टा खातीर एक स्पेशल सेक्शन 7 सबसेक्शन 7 ऍड करून 24 वरां सोरो विकपाक मेळटलो अशी तरतूद केल्या एअरपोर्टा वयल्या रिटेल शॉपांनी. आनी एक गजाल तेंच्यांनी ऍड केल्या म्हणटा ती एकाच मनशाक गोंयान त्याच सिटीन सेम सिटी टावन ऑर विलेजीन एकाच मनशाक 2 वा तेचे परस चड लायसनां मेळनासली. शॉपाची लायसन तांकां कायद्यान घेवपाक मेळनासलें. तांकां दुसऱ्या सिटींनी मेळटाले, दुसऱ्या विलेजींनी मेळटाले. पण हांगासर एअरपोर्टाचेर थंय तेंच्यांनी रिलॅक्स केला. एअरपोर्ट सोडून हो कायदो बाकी कडेन लागतलो. एअरपोर्टाचेर ते एका परस चड एकाच मनशाक शॉपां वेगवेगळ्यो फी जे एअरपोर्टार लागतल्यो लायसन्स फी त्यो तेंच्यांनी ह्या नोटिफिकेशनान दिल्या. व्हिडिओ जर्नलिस्ट स्वप्नील तारी वांगडा लोकी चिलकार, स्टुडंटा खातीर.